उजगांव हांगसरल्या नेस्ले कंपनी कडेन 29 जुनाक रातचो जो संदेश गांवकर हेचेर हल्लो करपी चवथो जो फरारी आशिल्लो संशयीत ताका अरेस्ट करपाक फोंडा पुलिसांक यश येयल्लें आसा। ताचें नांव आसा लोकेश सांगिरी। हो तिस्क उजगांव हांगसरलो रावपी। हेजे पयलीं फोंडा पुलिसांनी सचिन कुट्टीकर, अमोग नायक तशेंच विशांत आमोणकर हांकां अरेस्ट केल्ली। कांय दिसा पयलीं जेन्ना GMCच्यान संदेश गांवकर हाका डिस्चार्ज दिले नंतर ग्रामस्थांनी जे हिस्ट्री सिटर आसा अमोग नायक आनी सचिन कुट्टीकर हांकां तडीपार करपाची मागणी गोव्हर्मेंटा कडेन केल्ली, पूण अजून पर्यंत कारवाई केल्ली नाशिल्ले कारणान गांवांत सद्याक नाराजी पसरलेली आसा। ह्या प्रकरणाक आयज जेन्ना ताका कोर्टांत हजर केलो लोकेश सांगिरीक तेन्ना ताका कोर्टान बेल दिल्ली आसा आनी तेजी सुटका केल्ली आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नेश च्यारी।